गोंय सरकारान गोंयांतले कांय पंचायतींक शाराचो दर्जो दिवपाच्या हेतान कांय अटी घालून पंचायतींचीं नांवां जाहीर केल्लीं. तातूंत मुरगांव म्हालांतल्या सांकवाळ पंचायतीचो आस्पाव आसा. आयतारा दीस जाल्ल्या सांकवाळ पंचायतीच्या ग्रामसभेन सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक विरोध केला. पंचायतीक शाराचो दर्जो दिवपा सारके पंचायत वाठारांत सुविधा नात. लोकांक जाय ते समस्या आसात, तेच आजून सरकारा कडेन सुटावे जायनात. पंचायतीक शाराचो दर्जो दिल्यार लोकांक आनीक त्रास जातले अशें ग्रामसभेक हजर आशिल्ले लोक म्हणटाले. आज जे ग्रामसभा आमचे जाले बरे भाशेन जाले, पण म्हाका एकूच सांकवाळच्या लोकां कडेन मागता की तुमी आनी चडान चड लोक येवपा जाय ग्रामसभेक. दॅट्स द मेन पॉयंट आय एम हॅविंग ओवर हियर. लोक आमचे सांकवाळचे लोक ग्रामसभा येवपाकूच पळयना. आय डोंट नो वाय दे आर नॉट कमिंग, बिकॉज पीपल लोकांचे इश्यूज लागून आमी ग्रामसभा करता आनी ते लोकूच येयना. आज चड इश्यू काय आसूं ना, एकूच इश्यू आशिल्ले की ते अर्बनायजेशन जे केल्ले ते गव्हर्मेंटान जे इश्यू समथींग कितें तरी पंचायत तेंच्यांनी हे केले की अर्बन तितून आमचे सांकवाळ पंचायत अर्बनायजेशन करपाचें प्लॅनिंग आसा. पण विलेजात जे येयल्ले आज ते टॉपिकाचे सगळ्यांचे इश्यू आशिल्ले ते ओपोज करपा लागून. सो वी आर व्हेरी कॉपरेटीव विथ द विलेजर्स. वी आर विथ द विलेजर्स. सो विलेजात जे म्हणटा तेच आमी तेंच्या वांगडा आसतलो. तेंचे मेन अर्बनायजेशन केलें की आमचे गांवांत जे मेन इश्यू टॅक्स वाडटलो आनी लोकांचें एक म्हणणें आहा की आनी परत ह्यूज कन्स्ट्रक्शन येतले. ताका लागून ऑलरेडी वी हॅव अ व्हेरी बीग प्रॉब्लम रिगार्डींग इश्यूज लायक देर इज नो गार्बेज प्लांट ओवर हियर. लोकां उदकाचे प्रॉब्लम आसा भरपूर आनी गार्बेज इज व्हेरी बीग इश्यू इन अ विलेज. सो फॉर दॅट पर्पज पीपल डजंट वॉन्ट आवर विलेज टू बी अर्बनायज. सो वी आर विथ द पीपल. People are opposing it, so even we are opposing for that. So we are always with the villagers and we have a cooperative with the villagers. Thank you. Unanimously decided that Sankwal village, we don't want to be part of urbanization. We don't want our village to be considered as urban. We want to remain as a village, as a Gram Sabha and as a Panchayat, so that we can raise our voices and we can recommend improvements and whatever is good for the village. But once we go into urban, we know what will happen, because we have seen what happened all over Goa. I can give you a copy. I have given the reasons, cited the reasons why we don't want to be categorized as urban. And main reason is our identity will be destroyed, because this will be a heaven for builders lobby, and that's what they want to do and spoil our beauty of the village. That's it.